नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आजी हांव अखेरीच्यो सूर्यो म्हणून एक काणी सांगता. ही काणी हांवें श्री नितीन कुशालप्पा हांगेले दक्षिण म्हणल बुकां दुखून वेंचयली. ओरिस्सा देशाची एक जानपद काणी ही. फुडें कालो जग तेन्ना सृष्टी जाल्ला मात्र तेन्ना आत्ता म्हणके एक सूर्य न्हय 7 सूर्य आशिल्लींची. एक सूर्याल शेकोवची आमकां तडसो जायना. आतां 7 सूर्य आसतना कशें आसतले, भारी वत. त्या वेळेर मनशां पुराय एकूल्याक राय म्हणना, राणी, मंत्री अशी कोणेय विंगड नाची. पुराय एकूल्याक रावळार म्हणना, घर म्हणना, तांणी खंयचे पुणी गुय्यांत की रुखां मुळांत की राबतालींची. तांकां शिकार करूंकच आशिल्लें. पत्तोर उडोवन की बिल्लू बाणान की तांणी पक्षी प्राणी मान खातालींची, कांय पुणी फल खातालींची. त्या वेळेर 7 जन बाब्बाव आशिल्लींची. तांणी एक पंत लेखताची, हे 7 सूर्याल शेक आमकां तडसूंक जायना, हांकां नाश कोरका म्हूण लेखता तांणी. आनी एक दीस तांगेले बिल्लू बाण घेवन वताची. वचून 6 जन सूर्याक मान घालताची. 7 सूर्य थोडो पेट्टू जाता ताका भेवन वचून एक व्हड पर्वता मागशी लिपोवन बसता. 7 सुर्या निमिती शेक आशिल्ल वय जाल्यार सूर्य ना जाल्यार कसो जायत. अंधकारू काळोकू, जनांक राती खंयची दिसू खंयची म्हूण कळना. न्हिदोच केदना, उठाच केदना, खावची केदना म्हूण वतना. तशी एक दीस 2 दीस न्हय, वर्स कटल्यान जाता. थंतय थंतय न्हंयतू फोंडांत आशिल्लो उद्दा पुरा बर्फ जावन वता, भूंय थंडेन वता. बर्फाच्यो पावस येवच्या सूर जाता. सूर्याले वत नातल्यार झाडय वाडना. रूख मोरो सूर जाताची, रान उणी जाता, खावचे मेळची उणी जाता, एकले आड्डोवन चमकळताची. तेन्ना पुरा जना कळटा हें जावच्या कारण सूर्य नातिल निमितीची म्हणून. तांणी पुरा आड्डोळन एकडे वचून मेळताची आनी आशिल्ली एक सूर्याक वापस कशी हाडची म्हूण आलोचन करताची. तेन्ना प्राणी पुरा मनशां सांगताची, तुमी आतां येवच्या ना, कित्याक म्हळ्यार तुमी केलेलें हें काम. आतां तुमकां पळयल्यार तो सूर्य येयच ना, त्या देखून सूर्याक मागशें हाडची काम आमी करताची म्हूण सांगताची. तेन्ना मनशां जायत म्हणटाची. आत्तां तांकां पश्चाताप जाला तांणी केलेल्या कामाक. तेन्ना प्राणी पुरा उलोवन घेताचे, कोण वच्चे सूर्य आपोवच्याक म्हणटना वागू सांगता, तुमगेले पुरा जना पशी म्हाका काही शक्ती चड न्हय, हांव वता म्हूण सांगता. आनी वागू चमकून गुड्ड्याल्या वचून गुड्ड्या मागशी निलकून सूर्याल्या सांगता, सूर्या यो तूं मागशी, आनी मनशान तुका बादिना तशी हांव पळोवन घेता म्हूण सांगता. जाल्यार सूर्य तागेले दिकान पळयना. वो सांगची तितली सांगून सोलवून माती मुळा घालून मागशें येता. आतां हस्ती सांगता, हांव एक बल आशिल्लो प्राणी न्हय, हांव वचून पळयता म्हूण सांगता. हस्ती वता. हस्ती सांगची तितली सांगता. सूर्य पळयना. ती वय माती मुळा घालून मागशें येता. आतां कोल्लो सांगता, हांव बुदंत न्हू उलोवच्यान तूं आनी हिकमतेन तूं हांव वता म्हूण सांगता. आनी कोल्लो वचून नमुन्यार सूर्याक सांगता, यो यो म्हणून. सूर्य आयकना. कोल्लोय सोलवून मागशें येता. आतां मोर सांगता, हांव चंद न्हय, मेग्गे लोटपुणी तो येतलो म्हूण सांगून मोर रुखार दुखून उड्डून सूर्याले एद्रा वचून तागेले पक्क पुरा सोडवान चंद करून नर्तन करता. सूर्याल उजवाडाक तागेले पक्काचे नील, हळदुवे, जांबळे बण्णू भारी चंद जावन फळफळ येता. जाल्यार सूर्य मोराल दिक्कान पळयना. मोरूय सोलवून मागशें येता. आतां एक सोस सांगता, हांव बरी पापा प्राणी न्हय, मेगेर वेर पाप दिसून पुणी सूर्य येतलो म्हूण सांगून सोसो गुड्ड्या वयर चडटा. आनी वयर दुखून सर्कल निलकून सूर्याल्या सांगता, सूर्या यो तूं मागशी, आमकां खावच्यात कसलें मेळटना म्हूण सांगता. सूर्याक गुड्ड्या वयर दुखून हे दिसान प्राणीन उलयलेले स्वरू आयकना. त्या वय मागशें येता. पुरा प्राणी तांगेले प्रयत्न करताची. तेन्ना एक कुंकड सांगता, हांवय वचूं म्हूण म्हणटा. पुराजन कुंकडां पळयताची.
एक विचित्र नमुने एक जुट्टू, एक कसकी बाल आणि कर्कश एक तागेल रण्णे. त्या रण्णे ऐकायला निद्द आशिल्यान उठाका. इतली चंद मोराक हाडू जायनी काही, हाणी कसं करचें म्हणून सकाळी मना लेखताची. जाल्यार कुंकण बाय सरता कुंकड उड्डून उड्डून चमकून चमकून गळ हलयत गुड्डाल्या वता. आनी अशी निलकून पळयतना सूर्यो पुरवण येवन निद्दोच्याक बाय सरला. एक पंता कोकरे को म्हूण रडता. सूर्या जागी जाता. कोण तें म्हूण तो अशी पळयता. इतली कर्कश रण्णे म्हूण सांगून पळयता. पास कुंकड कोकरे को म्हूण म्हणटा. सूर्या हास येता. तो उठान हगूर येता. येवन गुड्ड्या हे कडेन येवन पळयतना कसं पळोवचें. पुरा प्राणी पक्षी मनशां पुरा पांयभोवन रबल्यांची. आनी सूर्या पळयल कोडले आमगेल चूकी जाल्ली सूर्या, यो तूं नातील आमकां वांचू जायना आनी तुका आमी बाद दिनाची, आमकां क्षम करी म्हूण पुरा निमगी तरसची. ताका पाप दिसता आनी वच्चा म्हूण दिसता ताका. तशी कुंकड येद्राक म्हापशे सूर्यो येताची. आतां जना पुरा राती केदना दिसू केदना म्हूण कळूसूर जाता. कुंकडा एक व्हडली जबाबदार मेळ्ळी. फाल्ली फुडेची ताणें व्हडान कोकरे को म्हूण रडचें आनी आत्तां सूर्यो येता फाल्ली जाता म्हूण सांगचें. तशें जावन चेडवानो नीती कसली, खंयचेय प्राणीक कोणाकय आमी हाका कसं शक्य आसा म्हूण लेखची तशें ना. कोणालान तूं खंयची कितली शक्ती आसा म्हणून आमकां कळूंक साथ दिना. कोणाकय आमी उणी म्हूण लेखूं नजे न्ही. कुंकडा निमिती आतां जगत्यांत पुरा चंदायेर चलूसूर जालें. फुडली मणकेची रान जाल्ले जन पुरा संतोशान वतलींची. नमस्कार.